खंयच्या आमदाराच्या विरोधांनी, खंयच्या पंचाच्या विरोधांनी किंवा खंयच्या कार्यकर्त्याच्या विरोधांनी, तर या कचऱ्याच्या प्रकल्पाच्या विरोधान आम्ही सगळे एकत्र आयिल्ले आसा। आणि म्हणून सगळ्यांक हांव परत एकदा सांगता की सगळ्यांनी एकत्र राहून आम्ही हे काम जे आसा विरोधाचे काम हे करपाचे आसा। फुडल्या काळान कदाचित अशें जावं शकता की हो कचरा प्रकल्प जे प्रक्रिया आसा ती फुडें चालूच रावूं शकता, पण त्या कचऱ्या प्रकल्पाच्या विरोधान ज्यो ज्यो गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो आमी एकत्र रावून करचे पडटले। आम्ही हे वेगळे न जाता आम्ही या कचऱ्याच्या प्रकल्पाच्या विरोधान आमकां लढचे पडटले। फाटी फुडें अशा प्रकारचे हे जावं शकता की हो प्रकल्प फुडें वयता जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध जावपा खातीर जे जे आमकां करचें पडटलें ते सगळी शक्ती बुद्धी प्रेरणा आमकां ह्या 12 जाणांतल्या देवस्थानान दिवची। आणि आमची जी सातेरी देवता आसा ह्या देवतेनी आमकां ही शक्ती दिवची। आणि सगळ्यांनी फाटी फुडें असो वेळ आयलो जाल्यार आमची सगळी भुरगीं सगळी घरांतल्यो बायल्यो सगळे आमी उतरतले। कचरा प्रकल्पाक लागून हांव ग्रामस्थाच्या वतीन तुमकां सांगूंक सोदता की आमी जे तुमकां एप्लिकेशन केल्लें की ह्या कचरा प्रकल्पाक लागून तो बंद जावचो, ह्या कचरा प्रकल्पाचेर तुमी कितें एक्शन घेतला आणि कितें तेचे मुवमेंट आसा ते आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सांगचें। जे आमी एप्लिकेशन केल्ले पंचायतीक तेचो स्टेटस कितें आणि तुम्ही त्याचे कितें एक्शन घेतला ती मातशें सांगचें। तेन्ना पंचायतीक खंयचो प्रकल्प येता तेन्ना तुमची पंचायत बॉडी कितें तरी लिगल एक्शन घेवंक शकता आणि ती घेवंक जाय।